वेल अशें म्हणटात की ॲपल अ डे किप्स द डॉक्टर अवे. आणि हे आम्ही दुसरी गजाल ऐकता ते म्हळ्यार आमी भाजी म्हणा किंवा फळां म्हणा ही लोकल खावपाक जाय, म्हणजे आपल्या वाठारांत जी जाता ती खावपाक जाय. आतां हे सगळें जर कॅल्क्युलेशन जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आय मायट नॉट बी रॉंग टू से अ कॅश्यू ॲपल अ डे मायट कीप द डॉक्टर अवे. वेल जस्ट गोईंग अवे फ्रॉम द फ्लेवर ऑफ द सीझन आणि ऑन अ मोर सिरियस नोट जशें मनशाचें वय वाडटा तशें तशें तांकां दुयेंसां जाता आनी वेगवेगळी दुयेंसां. आतां दुयेंसां म्हटली तितूर सब दुयेंसांय जाल्या. एग्जाम्पल जर घेवया जाल्यार म्हाका दिसता कॅन्सर म्हणीत जाल्यार लंग कॅन्सर आसा, ब्रेस्ट कॅन्सर आसा, आनीक वेगवेगळे कॅन्सर आसा. आतां हांव एक नवें आयकलां ओरल कॅन्सर. आतां हे ओरल कॅन्सर म्हळ्यार कितें तें जाणून घेवपा खातीर आयज आमच्या बरोबर जुळटा दोतोर सचिन आंब्रे, जे सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट आसा आनी ते आरजी हॉस्पिटल्स बरोबर काम करता. दोतोर येवकार तुमकां, वेलकम टू द शो. थँक्यू सो मच. नमस्कार. ओके, आतां फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हे ओरल कॅन्सर म्हळ्यार कितें हें नवेंच आतां आमी आयकता. हेजेर मातशें आमकां मातशें इंट्रोड्यूस करचें. रायट. सो ओरल कॅन्सर म्हटल्यार तोंडाचो कॅन्सर. तोंडाचे वेगवेगळे सायट्स आसात, जशे की टंग, जीब, जबडो, वोट. इनफॅक्ट तोंडाच्या खंयच्याय भागांतल्यान कॅन्सर येवं शकता. अँड ऑल दीस कम्स अंडर ओरल कॅन्सर. ओके. आणि आमी जर म्हणटा आतां बरेचदा म्हणटा आमी की हार्ट अटॅक एक एट अ लेटर स्टेज जातालो, वन्स यू आर ग्रोन अप बेसिकली. आतां हार्ट अटॅक भुरग्यांकूय येता, आमी तर खूब कमी हितूर पळयता. वेगवेगळी दुयेंसांय जी आमी म्हणटाली की लेटर स्टेजीचेर येताली ऑफ युअर लायफ, ती आतां यंगर स्टेजीचेर येता. हांव जर तुमकां विचारीत की ओरल कॅन्सराचो जर स्टॅटिस्टिक्स जर पळयत जाल्यार ताचो कितें नंबर आसा आनी कितें एज ग्रूप आसा जो गोंयकार, एस्पेशली गोंयकार एक्सपिरियन्स करता? रायट. आतां कशें आसा की गोंयान व्यसनांचो रेट वाडलेलो आसा. सो युजली जो ओरल कॅन्सर आसा तो 40 वर्सां उपरांत चड दिसपा येता. बट आजकाल अशे यंगस्टर्स सुद्दां आसा जे स्मोकिंग करतात, तंबाखू घेतात, जांकां एट एन यंग एज ओरल कॅन्सर दिसून येता. आतां स्टॅटिस्टिक्सचें म्हटलें जाल्यार भारत देशान जे दादले आसा तेंच्या मदीं जो सगळ्यान कॉमन कॅन्सर आसा तो ओरल कॅन्सर, म्हटल्यार तोंडाचो कॅन्सर. बायलां मदीं हो 4थ्या नंबराचेर येता. अँड इफ यू कंपेर दुसरे राज्य जशे की महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आसा, त्यांच्या कंपॅरिजनान गोंयान हो नंबर कमी आसा, बट स्टील इट इज अ सिग्निफिकंट नंबर. सो 10% ऑफ ऑल द कॅन्सर्स डायग्नोज्ड आर ओरल कॅन्सर्स. ओके, सो इट इज 10%, इज is व्हेरी 10%. कन्सिडरेबल नाव. येस. सो गोंयान म्हटलें जाल्यार ऑन एन एवरेज एवरी मंथ अराउंड 10 to 12 people are diagnosed with oral cancer. And unfortunately, on an average, 6 people die every month because of oral cancer. सो दोतोर आतां ओरल कॅन्सर म्हाका दिसता घराघरान जर रिलेट करपाचो आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमी जेन्ना मुवी पळयता किंवा टीव्ही जर पळयता जाल्यार तितूर एक बायल मनीस येता, ती सांगता आपले व्यथा सांगता आनी तो व्हिज्युअल इटसेल्फ इज सो, म्हणजे यू फील लायक चेंजिंग द चॅनल. बट सरकार किंवा पार्टीज आर एड्युकेटिंग अस. Yes. पण म्हाका दिसता ते व्हिज्युअल पळोवनूय म्हाका दिसता आमी जेन्ना मुवीक ब्रेक आसात किंवा मदल्या टायमार खंय तर वी एंड अप स्मोकिंग, वी एंड अप टेकिंग गुटखा एंड ऑल दोज थिंग्स. सो कित्या खातीर असो अप्रोच आसता? म्हणजे म्हाका मेन म्हटल्यार हो कॉज पळोवपाक जाय, कित्याक आमी जर फुड्यान जर ते पळयता की हो असो असो विशय आसा, तरी आमी त्यो गोष्टीच करतात ज्यो गोष्टी वीच लीड्स टू दोज पर्टिक्युलर व्हिडिओज. कॉजेस कितें आसा हेजे? रायट. बेसिकली पीपल आर कॅज्युअल बिकॉज जोपर्यंत स्वताचेर येना तोपर्यंत ताका समजना. दॅट इज द मेन थिंग. सो द मेन मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ ओरल कॅन्सर इज टोबॅको. इट कॅन बी इन एनी फॉर्म. पान, गुटखा, बिडी, सिगरेट, हे सगळे इक्वली रिस्पॉन्सिबल आसा ओरल कॅन्सराक. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉज म्हणटा तो अल्कोहॉल, सोरो. So when tobacco and smoking and alcohol are taken together, it is a synergistic effect. It does not add, it multiply. It's not 3 plus 3 equal to 6, it is 3 into 3 equal to 9. That is the thing. Now the other causes which can cause oral cancer can be something like a sharp tooth. खूप जाणांक शार्प दात असता जे जिबेक सारखे सारखे तोपून तोपून ते घाव करतात. जेवतना बितना आमी चावताय की. येस. सो इफ यू डू नॉट टेक केअर ऑफ इट ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम, इट डेव्हलप्स इन टू टंग कॅन्सर. ओके. म्हाका एक सांगा की आतां तुमी म्हटलें की स्मोकिंग करत किंवा तंबाखू गुटखा घेवप आणि अल्कोहॉल, इट बिकम्स अ डेडली कॉकटेल. कॉम्बिनेशन. आणि दोतोरान एक बरें सांगलें की व्हेरी इंटरेस्टिंग गजाल. दोतोर म्हणटा की आमी पळयता खरें पण आमी ताचेर एक्ट करिना. पण म्हाका दिसता एक लायन म्हाका एड करत, आय वुडंट नो इफ आय वूड बी करेक्ट की स्वता मेल्या स्वर्ग दिसना. हांगासर म्हाका स्वता भोगल्या शिवाय आमकां मरण आनी ताचें स्वर्ग दिसचें ना. एक प्रिव्हेन्शन जर हांव म्हणीत जाल्यार ऑब्वियसली तुमचे फर्स्ट लायन आसतली की अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड गुटखा, अवॉइड ऑल द वायसीस दॅट आर देर. रायट. इज इट इम्प्लिमेंटेबल? तुमचे एडवायस लोक ऐकता? आय वॉन्ट टू आस्क यू दॅट. Half the people do not listen
अँड हाफ द पीपल डू लिसन. पण तोंडाचो कॅन्सर असो कॅन्सर आसा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिली प्रिव्हेंटेबल कॅन्सर्स इन इंडिया, बिकॉज जे कॉजीस आसा ते आमकां खबर आसा. टोबॅको, alcohol, these can be easily prevented, avoided. More than 90% of oral cancers can be prevented only by this one Avoiding step. these things. Yes. आणि एक कॅन्सर तोंडाच्या कॅन्सराचे म्हटल्यार HPV इन्फेक्शन, ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. इट इज अ कॉमन सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिजीज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रिलेटेड टू सर्वाइकल कॅन्सर, बट इट कॅन ऑल्सो कॉज ओरल कॅन्सर, इट कॅन ऑल्सो कॉज जेनेटल वॉट्स. तर HPV वॅक्सीन अवेलेबल आसा, इट इज मेड इन इंडिया and it is freely available everywhere. So this vaccine actually prevents in all these things. तुम्ही सेक्शुअली ट्रान्समिशन म्हटले. आय जस्ट रिअली वॉन्ट टू आस्क यू इज विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल इन्व्हॉल्वमेंट गाय, बिकॉज इट इज ओरल कॅन्सर, इज इट ओरल ऑल्सो? Yes, it is oral also. So it is both. So you have to be taking care if you have that. Okay. दुसरी गजाल तुम्ही म्हणता की गुटखा, एक मनीस गुटखा खायना, एक मनीस स्मोकिंग करिना, एक मनीस तो सोरोय पियाना. तुम्ही एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगली की तुम्ही जीभ जरी चावली बिकॉज ऑफ द शार्प टूथ, यू मायट एंड अप गेटिंग ओरल कॅन्सर. Right. आता म्हाका दिसता पळयणारे आणि आमी सगळ्यांनी चुकोन केन्ना ना केन्ना तरी हाव आर एट वी रिस्क ऑफ गेटिंग एन ओरल कॅन्सर बिकॉज एव्हरीबडी हॅज बिटन हिज और हर टंग. Right. So usually if you do it uncommonly, it does not cause cancer because जो घाव आसा तो पेकता. ओके. बट तुमचो एखादो शार्प दात आसा, तो सारको सारको तोच घाव इरिटेट करता. ओवर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम दिस इरिटेशन विल कॉज कॅन्सर. ओके. आणि दोतोर आतां आमकां कळ्ळें कित्या खातीर जाता, ताजो विशय कितें आसा. आतां इफ वी वॉन्ट टू क्युअर इट, वॉट आर द स्टेजीस दॅट यू नो पीपल कम टू यू अँड वॉट इज द क्युअर प्रोसिजर्स जे तुमी फॉलो करता? रायट. सो जस्ट लायक एनी अदर कॅन्सर, ओरल कॅन्सराचे 4 स्टेजी आसता, स्टेज 1, 2, 3 अँड 4. आता क्युअर रेट म्हटलें जाल्यार इन स्टेज 1 द क्युअर रेट इज मोर दॅन 80%. इफ यू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्रॉपर क्वालिफाईड ऑन्कोलॉजिस्ट, दिस रेट कॅन गो इवन मोर दॅन 90%. इन स्टेज 2 हो रेट देंवन 70% जाता अप्रॉक्सिमेटली. In stage 3 cure rate goes below 50%, and in stage 4 it is mostly between 20 to 40%. But unfortunately maximum लोक आमच्याकडे स्टेज 3 आणि स्टेज 4 आणूच येतात. ओके. दुसरी गजाल, आम्ही बरेचदा कॅन्सर म्हटलं की आम्ही रेडिएशनाचो विषय येता. इज रेडिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्युअर और इज सम डिफरंट काइंड ऑफ अ मेडिकेशन जे तुम्ही यू नो प्रिस्क्राईब करता और अप्रोच करता? राईट. सो ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कॅन्सर बेसिकली देर आर टू इम्पॉर्टंट थेरपीज. एक म्हणटा ते सर्जरी, दुसरे म्हणटा ते रेडिओथेरपी. सो केमोथेरपी इज ऑल्सो देर, बट ताचो रोल मेनली सपोर्टिव्ह असता. Chemotherapy alone cannot be the cure. So when patients come in stage 1 or stage 2, either surgery or radiotherapy is sufficient. But when they come in advanced stage, stage 3 म्हणा, stage 4 म्हणा, usually a combination is needed. Either of surgery with radiotherapy or radiotherapy with chemotherapy. चडूच advance आयले जाल्यार तिनूय गजाली लागता. इन एडिशन थोडे पेशंट्स असे असतात जे सर्जरीक लागून फिट नसता, जेंका रेडिएशनाक लागून सायड इफेक्ट जाल्ले असता, जेंका रेडिएशन आणि किमोथेरपीचो भय दिसता, दे आर जस्ट नॉट विलिंग टू टेक ऑल दीज 3 थिंग्स. सो तांकां लागून देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेट्रोनॉमिक थेरपी. So what is that? Yeah, metronomic therapy. So basically it is a tablet form of low dose chemotherapy. Tatun side effects are much less than an injection form of chemotherapy. Obviously the effect is also slow, the response is slow. But this is one viable option for people who are not fit or who are not willing to take these 3 main therapies. बरें दोतोर, आणि एक म्हाका सांगा की आमच्या आता जशें आमी म्हटलें उलयलें की देर आर सम एलिमेंट्स दॅट यू नो लीड्स टू ओरल कॅन्सर, देर आर सम थिंग्स विच विदीन आर यू नो बॉडी दॅट मायट लीड टू ओरल कॅन्सर. सिम्टम्स इनिशियली जेन्ना आमी आयडेंटिफाय करता, म्हणजे तुम्ही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हे सगळें आमकां एक्सप्लेन केलें. हाऊ डू वी आयडेंटिफाय वेदर वन पर्सन इज इन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3? हेचे सिम्टम्स कितें, जेणे करून आमी यू नो दोतोरा कडेन येतले आणि यू नो तुमच्या सारके तज्ञ दोतोरा कडेन येतले आणि कॅन्सर म्हणून तो आमकां कळटलो? ओके. सो इन अ नॉर्मल पर्सन आमच्या तोंडाचे जे म्युकोजा असता, भितरले जे टिश्यू असता, इट इज अ हेल्दी पिंक कलर. ओके. तर जे लोक सारखे सारखे स्मोक करता किंवा तंबाखू घेतात किंवा सोरो घेतात, द कलर चेंजेस टू अ व्हाईट कलर और अ रेडिश कलर, आणि तांचो कॉम्बिनेशन. समटायम्स देर इज थिकनिंग, जाका लागून तोंड आसा ते सारखे ओपन जायना. इट इज कॉल्ड फायब्रोसिस. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्री मॅलिग्नंट कंडिशन्स, म्हणजे कॅन्सर जावपाच्या एक स्टेप पयलीं.
ओके तर ह्या टायमार आमी जर सारकी ट्रिटमेंट घेवं ना आमी जे आमचे जे व्यसनां आसा ती बंद करूं ना इट वील इव्हेंच्युअली डेव्हलप इन टू कॅन्सर. सो दीज आर वॉर्निंग सायन्स. ओके एकदा कॅन्सर आयलो जाल्यार कितें लक्षणां आसा, एक तर तोंडा भितर घाव जावप जो भरना, तोंडा भितर मांस येवप, जेन्ना जबड्याचो कॅन्सर आसता युजली दांत लूज जावन पडटात. सो इन एन ओल्ड एज किंवा ज्यांच्या दुधाचे दांत पडून पर्मनंट दांत येतात इट इज नॉर्मल. बट इन अ हेल्दी पर्सन विदाउट एनी रिजन जेन्ना दांत पडटा यू शूड सस्पेक्ट कॅन्सर. केन्ना केन्ना आमी दांतांचें एक्सट्रॅक्शन करता वीच मे बी फॉर एनी रिजन आनी तो घाव पेखना बेगीन. दीस कॅन ऑल्सो बी अ सायन ऑफ कॅन्सर. करेक्ट. केन्ना केन्ना तोंडान पॅचीस येतात वेगवेगळ्या कलराचे. सो दीज ऑल्सो हॅव टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आतां कॅन्सर आसा तें कन्फर्म कशें करप? वी कॅन डू अ बायोप्सी. सो इट इज अ सिंपल 15 सेकंड प्रोसिजर. इट इज पेनलेस अँड वे वील टेक अ स्मॉल टिश्यू जे आमकां डावटफूल दिसता तसो आमी टिश्यू मातसो घेता आनी टेस्टिंगाक धाडटा वीच वील कन्फर्म वेदर इट इज कॅन्सर ऑर इट इज नॉट. आतां स्टेज कशें कळप? फॉर दॅट वी इन्वेस्टिगेट द पेशंट. एक तर आमी CT स्कॅन करता नाल्यार MRI करता जातून आमकां स्टेज कळून येता. ओके. आमी गोवा जर एग्जाम्पल घेतलें आनी तुमी गोंयांत काम करता, म्हाका एक आवर्जून विचारूंक जाय की एड्युकेशन अवेरनेस लोकां मदीं बऱ्याचशा गोश्टीन आसा. वी आर अवेर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. आमची सोसायटी तशी आसा, एस्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू दुयेंसां आणि व्हेरी स्पेसिफीक टू कॅन्सर ऑर मे बी ओरल कॅन्सर वीच इज समथींग दॅट न्यू आय एम लर्निंग टुडे. हे अवेरनेस आसा आणि अवेरनेस आसून तो अप्रोच टुवर्ड्स डॉक्टर म्हणा किंवा टुवर्ड्स गोईंग टू द हॉस्पिटल हे लोकां मदीं आसा काय अजूनय? कित्याक बरेचदा न्ही कसले बारीक मातसो कट सुद्दां पडलो न्ही जाल्यार आमी म्हणटा आसूं आमी वी वील मॅनेज इट ऑन आवर ओन, दोतोरा कडेन कित्याक या किंवा आनी कित्याक या. सो when it comes to oral cancer, because you don't realize it is happening with respect to elements म्हणा किंवा with respect to our body, त्यांना do people come upfront or is it still something that maybe let me see, let me figure it out and then come to you? Right. So these kind of problems are there in Goa. There are a lot of issues. लोकांमध्ये अवेअरनेस ना. केन्ना केन्ना तांकां खबर आसता कितें तरी अबनॉर्मल आसा तोंडान बट दे वील स्टील वेट अँड वॉच. इग्नोरन्स आसा बेजिकली. दे वील वेट फॉर पेन टू कम. जेन्ना मेरेन दुखना ते ट्रिटमेंटाक येना. बट बाय द टायम इट पेन्स ते ऑलरेडी एका एडवान्स स्टेजीन आसतात. इन एडिशन पीपल डोंट नो whom टू गो टू. ते हांगा ते भोंवत आसता. समटायम्स दे वील लिसन टू देयर नेबर्स ऑर देयर रिलेटिव्स सोऱ्यांचे आयकता अँड दे टेक अनसायंटिफीक ट्रिटमेंट्स. आनी जेन्ना तांकां कळटा की हे काम करना तांचें दुयेंस वाडत आसा तेन्ना ते स्पेशलिस्टा कडेन वता अँड बाय देन इट इज ऑलरेडी इन स्टेज 3 or stage 4. सो तुम्ही म्हटले ते सारखे की अर्ली डिटेक्शन इज Yes. मोर बेटर because you have a lot of scope to come up. Right. Because again, in stage 1 or stage 2, the treatment is very easy. If they need a surgery also, it is a 2-hour procedure. They don't have to do anything else. But when they go into an advanced stage, stage 3, stage 4 and पावले, तांकां surgery, radiotherapy म्हटल्यार power, chemotherapy. Usually the treatment will last for 4 to 6 months. Okay, So that it is always simple to finish the treatment in one shot rather than do such a prolonged treatment. ओके. आणि एक विचारूंक जाय म्हाका, सी देर इज अ लॉट ऑफ अवेरनेस हॅपनिंग थ्रू ट्रेडिशनल मिडियम अँड प्रॉपर चॅनल्स. आमी बरेचदा म्हणटा वेदर इवन इफ यू डोंट लायक दॅट एड वीच इज प्लेइंग इन द थिएटर ऑर ऑन युअर टेलिव्हिजन स्क्रीन बट यू एंड अप वॉचिंग इट. तुमकां अशें कितें दिसता की लोकांनी म्हणा किंवा इन्स्टिट्युशन्सांनी म्हणा किंवा दोतोरांनी म्हणा अशें कितें करपाक जाय इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेरनेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरल कॅन्सर, एस्पेशली हियर इन गोवा, की वेर आर वी फॉलिंग शॉर्ट so that we can make people aware ki baba don't smoke or don't have alcohol or don't have that tobacco. कितें अशें करपाक जाय जेणे करून maybe that one last step that is missing which is not people are not realizing की हे आमच्या खातीर important म्हणून. Okay, now It's a very technical question. right. So basically forcing someone to stop their addictions like this, it is very difficult. We can start with our own relatives. आमचे स्वतःचे सोयरे खूप फावटी आमचे आयकना. Correct. तांकां तुमी कितलेंय सांगले. But I think that would be the first step to make your own relatives stop smoking, First stop yourself tobacco. and then Of your course, relatives. it starts with yourself, then your relatives, then your neighbors, and then so on. ओके. दुसरी गजाल न्ही, तुमी बायोप्सी म्हटले, तुमी वेगवेगळे स्टेजीचे उलयले. हांव एक जनरल विचारपाक सोदता की आमचे पळयणारे जे आसा तांकांय कळपाक जाय की एज यू ग्रो ओल्ड वॉट थिंग्स यू शूड डू सो दॅट यू आयडेंटिफाय दीज कायंड ऑफ डिजीजीस ऑर दुयेंसां जी आसा पळय आमकां कितें आमी एक पथ्य पाळूंक जाय. म्हणजे ऑब्वियसली एवरीबडी से वी हॅव टू लिव हेल्थी,
वी हॅव टू स्लीप ऑन टायम, वी हॅव टू हॅव फूड ऑन टायम, हें सगळें आसा. बट इट लुक्स मोर ऑफ अ तत्वज्ञानशें जे आमी आमच्या लायफान तरी एटलीस्ट आय कांट प्रॅक्टीस. रायट. अशी कितें गजाली आसा जे विच यू नो दॅट युअर लायफ इज हे वायर, यू कांट फॉलो अ शेड्यूल, बट तरी तुमकां यू हॅव टू बी अप एट टोज विथ लायफ. जाल्यार हाव डू यू अप्रोच हेल्थ ऑर हाव डू यू अप्रोच द हेल्थ केअर, अशें आमी कितें करपाक जाय जेणे करून आमकां ही दुयेंसां पयल्या स्टेजीचेरूच कळटली. Right. So now they always say prevention is better than cure, but many of the times ते शक्य नसतं. So the next best thing what we can do is we can diagnose at early stage. So routine health checkups are a must. Everybody should do that. Even I do them. In addition, जे हाय रिस्क कॅन्सर असतात, सपोज एक मनीस आसा ताका खबर आसा ताणें खूब वर्सां स्मोकिंग केला, तंबाखू घेतला, ही इज एट अ हाय रिस्क ऑफ ओरल कॅन्सर. सपोज एक असो मनीस आसा ज्याने सिगरेट घेतला खूब वर्सां, ही नोज दॅट ही इज एट अ हाय रिस्क ऑफ गेटिंग लंग कॅन्सर. सो तातूंत स्क्रीनिंग असता. So screening is something basically you do a harmless test when you do not have any symptoms to diagnose things in an early stage. जसे की ब्रेस्ट कॅन्सरान आमी मॅमोग्राफी म्हणटा 40 वर्सां उपरांत सगळ्या बायलांनी करपाची, बिकॉज ब्रेस्ट कॅन्सर इज द कॉमनेस्ट कॅन्सर इन इंडिया अँड इन गोवा इनफॅक्ट. सो अशें केल्या उपरांत आमकां जे स्टेज 1चे कॅन्सर्स असतात ते धरून येतात. सिमिलरली इन ओरल कॅन्सर यू गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर अ रुटीन चेकअप. तोंडाच्या कॅविटीचे चेकअप करा, एक्झामिन करा वेदर तुमकां ते प्री मॅलिग्नंट लिजन्स जे हांवें म्हटला ते आसा काय ना. इफ यू हॅव समथींग लायक दॅट यू कॅन फॉलो देम अप. ओके. दुसरी गजाल, हाव गोवा इज इक्विप्ड टू केटर ऑर काउंटर ओरल कॅन्सर, आणि हाव एस्पेशली RG हॉस्पिटल्स इज विथ रिस्पेक्ट टू मे बी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केअर फॅसिलिटीज आसा. हाव इज RG हॉस्पिटल्स इक्विप्ड टू टेक केअर ऑफ दीज कायंड ऑफ थिंग्स? Okay, so with respect to oral cancer, the treatment has progressed a lot from what we used to practice maybe 20-30 years ago, and Goa is well equipped to handle any kind of oral cancer because Goa has good quality surgeons, Goa has good quality chemotherapy, radiotherapy available. At RG, we have the latest machinery and the surgical equipment and state-of-the-art operation theaters. So basically how oral cancer has progressed, the treatment has progressed basically. एका टायमार अशें आशिल्लें की ओरल कॅन्सर म्हटल्यार वी यूज टू डू अ डिसफिगरिंग सर्जरी. सगळें काडून उडप, कॉस्मोसिस फूल पिड्ड्यार जातालें, पेशंटाक चावपा मेळनाशिल्लें, जेवपा मेळनाशिल्लें. So all this has changed with improved techniques. Okay. So basically whenever we resect some tumor or we remove tumor, we reconstruct because we have good quality plastic surgeons in Goa at RG hospital. Where we can recreate the cosmesis, patient can chew, patient can eat food, Okay. and live a near normal life. ओके, दॅट्स रियली नायस. हांव आनी एक विचारता, दीज आर द सम थिंग्स दॅट आय रियलायज. एक हांवें आयकलेलें, तुमी म्हटलें की आमी जीब जर चावली बिकॉज ऑफ द शार्प टूथ जाल्यार आमकां ओरल कॅन्सर जाता. इज इट बिकॉज अक्कलदाड सुद्दां एकदां आमकां प्रॉब्लेम करता एंड यू रियलायज दॅट ती मांसांतल्यान भायर सरता. एकदां आमी सायडीकचे ते मांस ताका चावता, एट टायम्स आमी जीब सुद्दां चावता. Right. विल इट लीड टू अ ओरल कॅन्सर? दिस इज अ व्हेरी सिंपल और बेसिक क्वेश्चन. And look, there is no relation with wisdom tooth with cancer as such, but sometimes a wisdom tooth can get impacted because of a cancer. तुमकां जर wisdom tooth येना, अक्कलदाड खूब फावटी येना, then you will have to go to a dentist and evaluate yourself why it's happening. ओके. दुसरो प्रश्न इज, जर आमकां आतां फॉर एग्जाम्पल कसलेंच एडिक्शन ना बाबडो तो स्मोकिंग करता, गुटखा ना, सोरो ना, काय ना, आनी तो चुकोन बाबडो तो चावता जीब आपली, इज देर एनी अदर ऑल्टरनेटिव्ह की ताका त्या कारणां खातीर जातलें ओरल कॅन्सर? Right. So, in addition to these causes, there are some other factors also. Like I said, an HPV infection, जे हांवें म्हटलें. Less than 10% of the cases, there is a genetic cause also. So, oral cancer can also be familial. It can be transmitted to the next generation, is Yes, you saying? through faulty genes. It can happen. Okay, but and then if that is the case, जाल्यार ताका ल्हानपणानूच तो डिटेक्ट जातलो. How do you approach that particular aspect? Usually it does not happen in a younger age. कशें आसता की you need risk factors anyway. Like just because the genes are faulty does not mean तांकां oral cancer जातलो. Environmental factors also have to be there. But हे लोक अशें आसता जांकां environmentals will easily affect the oral cavity and lead to cancer. So if you have inherited it,
there is a possibility, major possibility, ki because of the other factors, it might hamper. Right. Another thing is passive smoking affecting your oral cancer? There is no relation of passive smoking with oral cancer, Aye. but passive smoking does cause lung cancer, and it is equally responsible for lung cancer as primary smoking. Okay. Another thing is, if somebody is not brushing his teeth, okay, and I don't want to say kids, but adult is not brushing his teeth, can he get oral cancer? आता ब्रशिंग ऑफ टीथ और पुअर ओरल हायजीनाचे डायरेक्ट रिलेशन ना ओरल कॅन्सर वांगडा, Aye. but when there are other risk factors like tobacco or alcohol, a poor oral hygiene will cause more irritation and help develop the cancer faster. So it Okay. is indirectly causing it. So your brushing and your mouthwash also can, can lead to all those things. Sarke? Yeah, like avoidance of that. basically. अवॉइडन्स ऑफ दॅट ओके दुसरी गजाल इज कोणी आता तुमच्याकडे म्हाका दिसता खूप शाणे पेशंट येता आसतले जे म्हणटा की आमी दोतोर आमी तंबाखू खाता आमी ते वेगवेगळे कितें कितें खाता बट ते चावता आणि आमी स्पिट करता किंवा भायर उडयता आणि आमी ते गिळिना कॅन दॅट ऑल्सो लीड टू कॅन्सर काय देर इज अ सम हे ग्रे एरिया की जावचो ना Actually, it doesn't matter हय whether you swallow it or not. तुम्ही गिळटा काय ना तातून काय फरक पडना, because the main reason why oral cancer develops after this tobacco and gutka is because there is local irritation. जितलो वर्सर तुम्ही ते तोंडान दवरता, there will be irritation and that will develop into cancer. ओके So it really does not matter whether you swallow or not. ओके सो बेसिकली वन पॉइंट अजेंडा इज यू शुड अवॉइड You should avoid. ओके आमी ट्रिटमेंटाचे उलयले दोतोर एक जनरल कॅटेगरी एक जनरल जर आमी एक केस धरली जाल्यार यू समबडी गोज इन दॅट ट्रिटमेंट हाव लॉंग आय मीन हाव फास्ट कॅन ही गेट बॅक टू हिज लाईफ वेदर इट इज इटिंग वेदर इट इज ड्रिंकिंग प्रॉपरली आय मीन गुड फूड दॅट इज आणि गो बॅक टू हिज नॉर्मल लाईफ आफ्टर द ट्रीटमेंट Now, again, it will depend on the stage at which you are coming. जितले तुम्ही बेगीन येता तितले तुमचे नॉर्मल लाईफ बेगीन चालू जातली. जर तुम्ही ऍडव्हान्स स्टेजूनय आयलो आणि तुमकां मेजर सर्जरी लागली, रिकन्स्ट्रक्शन लागलो, युजली आफ्टर 1 week or something we start oral liquids. In the meantime, आम्ही एक ट्यूब घालतात फॉर फिडिंग विच गोज थ्रू द नोज अँड दॅट पेशंटाक जे न्यूट्रिशन लागता जेवण लागता ते त्या ट्युबांतल्यान दिता. आफ्टर 7 days वी ग्रॅज्युअली शिफ्ट टू ओरल लिक्विड्स. समटायम्स जेन्ना मेजर सर्जरी जाता वी स्टार्ट ॲट 2 weeks. ओके So on an average, by around 3 weeks, the patient will start oral जेवण. ओके सो इज बॅक टू सॉलिड फूड्स Yeah. प्रॉपर हे जे आमी युजली जेवतात Yeah, तशें yeah. ओके दुसरी गजाल इज लास्ट क्वेश्चन इज तुम्ही म्हणटा की दात एक एकदा काडचो पडटा एक काडचो पडटा किंवा एकदा सगळे काडचे पडटा राईट सर्जरी करताना Yeah, केस टू केस असतले ते Right, right. is there any possibility to get back because our physical appearance is our major confidence booster? Yeah. Is there any possibility that you have to go to a plastic surgeon and get it fixed? So usually these kind of cases we do as a team. One cancer surgeon and one plastic surgeon. Okay. Because plastic surgery has developed so much that basically खंयचो डिफेक्ट आसा तोंडाचो तो रिकन्स्ट्रक्ट जाता. Okay. आता जेन्ना कॅन्सराक लागून आमी जबडो काडटा, जेन्ना पेशंटाचे दात वता, वी कॅन गेट अ बोन दुसऱ्या बॉडी पार्टांतल्यान हार्ड हार्वेस्ट करून थंय लावपाक मेळटा. आनी ताचो फायदो असो की पयलें म्हणल्यार कॉस्मेसीस इज मेंटेन, जी सिमेट्री आसा टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज मेंटेन. जेन्ना तुमचे घाव भरता वी कॅन पुट प्रोस्थेटीक टीथ so that patient can start chewing and eating food also later on. So basically, one advice that I believe you want to give is to avoid smoking, drinking, tobacco. Yeah. Okay, that is the one point agenda. But तरी जर कोणाक जर आढळ्ळो हे दुयेंस जाल्यार म्हाका दिसता अर्ली डिटेक्शन and early coming and doing the treatment is the most important thing that is required. Dr. Sachin, thank you very much. I think oral cancer is something which is very new. I wouldn't say it is trending, but that is something that is coming forward. तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओन आयले आणि दोतोर तुम्ही इतकी मोलादीक माहिती दिली आमकां या ओरल कॅन्सर बद्दल त्या खातीर देव बरें करूं. इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू इन आवर स्टुडिओ. थँक यू व्हेरी मच. Thank you so much.